गोंयांत सहकार विशीं डिप्लोमा डिग्री कोर्स वा शिक्षण ना. ह्या क्षेत्रात 12वी पदवी घेतिल्ले काम करतात. अशां खातीर वा सहकार क्षेत्रांत येवपाक सोदप्यां खातीर गोंय सरकार सहकार डिप्लोमा डिग्री शिक्षणाची वेवस्था करता. मुख्यमंत्र्यान तशी घोशणा केली. राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे सांखळे उक्तावण जाले. सहकार क्षेत्रात डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना. आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडून वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे. थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्यार थोडे 12वी आसा बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स बट ताका एक्झामूय गोंयांतूच दिवपाची तेजी सोयी गोंयांत दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजी ऑलरेडी सोय केल्या आनी कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले. आनी रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटीव किंवा डिग्री इन कॉपरेटीव हाजेर सुरू आसा. आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद दोलयकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा. 2 युनिवर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आनी त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांच्यांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता. ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.